आयज काल राती अकस्मात आमी बाजाराक वाजले, आमकां एक फ्रेंडाचे फोन येयलो, बाबा खंय गाडी पडली म्हणून आमी दोग तीग जाण बारापूर धांवट येयले आमचे वाठार पुलिसूय बीन येयले तेन्ना चयल्यार गाडी दिसपडना, खंयची सायडीन आसा ती गाडी कोणाक कांयच खबर ना की हिंगा एक 10-20 जाण भुरगे आसले, ते 20 जाण भुरग्यांतले एकले भुरग्यान डेरिंग केलें आनी हे लेफ्ट सायडीच्यान ए सायडीच्यान गाडी पडली, पूण गाडयेचे रिफ्लेक्शन ऑफ रेड लायट रिफ्लेक्ट जातालो ए सायडीन सारको ओडो गायल्यार दिसपडटाल्यो। तेन्ना एक भुरगो बरें डेरिंग करून बाजूकेन म्हणजे लेफ्ट सायडीच्यान देंवोन चयलें, जेन्ना सगळे पुलीस बी सगळे आसले, फायर ब्रिगेड येयली, मागीर दोनी फायर ब्रिगेडीन आनी तो राजू मारून देंवोन लेफ्ट सायडीच्यान देंवोन सान रायट सायडीन पावलो की सगळे लायटी बंद करपाक ताका ती रिफ्लेक्ट जाता ती लायट, आनी तो आपूण गाडयेचेर वयर पावलो म्हणून तेणें एक मॅसेज दिली। पूण आतां उदक हें देंवल्लें आहा, पयलीं उदक काल आनी दोपरभर भेंडभर माय जातलें की गाडी दिसपडना नासली आनी केसली आनी ती आयडेंटिफाय जायनासली। तेन्ना मागीर आमच्या एकले भावान फायर ब्रिगेडूय पावली, पुलीस पावले आनी आमी गेली वस्ताकी क्रेन आपयली आनी वस्ताक क्रेन हाडून लास्टाक आयडेंटिफाय करून ते दोग जाण कोण म्हाका सारकें प्रॉपर नांव येना, कोण बबलू कोण एकलो म्हणटाले, मागीर रोहन, हे दोग तीग जाण भुरगे उदका बबलू तो एकलो न्हू, एकलो बबलू आनी एकलो भुरगो, आनी मागीर फायराचे बी ऑफिशियल देंवले आनी तेजी गाडी बांदून वयर काडल्या। चयल्यार एक गाडयेक 2 बॉडी आयडेंटिफाय जाल्यो, एक 2 वर्सांचो चेडो भुरगो आनी एक तेजी आवय। तेन्ना हॉस्पिटलाक गेले तेन्ना आमी ही सायड क्रॉस करून हांव एक पलतडीनसान ते सायडीच्यान वयता आसतना एक भुरगे माथ्यार हात धरून आसले थिंगा आमच्या हिंगा म्हणटाय थिंगा खंय म्हळ्यार ते जिवड्याक दोग तीग जाण कोण आमची वळखीची आसली, पूण आमी तांकां कांय जाप करूना। जेन्ना हांव पुलीस स्टेशनार पावलो ते पुतून घेवन ते भुरग्याक घेवन कोण थिंगा येयले, हांवें ते भुरग्याक ते विचारलें चेडू भुरग्याक, बाय तुगे कोण जी गाडी पडल्या जेन ती तुमगे थिंगाची म्हणटाले, तुगे आवय बापूय गाडी घेवन गेलो काय म्हण, तेणें सांगलें आवय बापूयक आपूण फोन लायता, एक्सिडेंट जालो तेन्ना आनी तेन्ना आपल्या फोन लागना। आनी एक भुरगो हिंगा टॉर्च दाखयतालो, तो आयडेंटिफाय करतालो ही कोयनामळाची गाडी म्हणून, तेगे म्हाका नांव बीन कांय खबर ना। जेन्ना त्या चेडवाक घेवन हांव पुलीस स्टेशनार सान ताका हांवें हॉर्सवेन हिवड्या वयले, हॉर्सवेन हिवड्या व्हरोन ताका दाखयलें बाय तूं आयडेंटिफाय कर म्हणून। तेन्ना कळ्ळें की ते भुरग्याली, ते चेडू भुरग्याली ती आवय म्हणून, आनी एक धाकटो बाब आहा म्हण सांगलें ताणें। मागीर हांव हॉस्पिटलान भितर गेलो, डॉक्टरा विचारलें चेडू काय चेडो, तेन्ना डॉक्टरान आयडेंटिफाय करून तो चेडो म्हूण सांगलो। आनी तेजे उपरांत ते चालतना कळ्ळें घरांतली 3 जाण भायर सरलो म्हणून, घरांत 3 जाण भायर सरली आनी बापूय मेळ्ळो ना सद्या एट प्रेजेंट। आनी एक चेडो आसा तेका, आनी एक चेडो आहा व्हडले एज खबर ना आसा चेडो आहा, ते कोकाल बॉडी आयडेंटिफाय करून गेली, कितली जाण गेलो ती। सो ती गाडी आमच्या भुरग्यांनी कडेन ट्रेस केली तेन्ना दुसरें नांव येवपा लागलें। सो मागीर जेन्ना ते चेडो भुरगे थिंगा येयला तेन्ना हॉस्पिटलाक येयले तेन्ना कळ्ळां की 3 जाण गेल्लीं। हो इन्सिडेंट कसो जालो म्हणटा तुमी? आतां हो रूट पुल अशीर आसा, कितलीं वर्सां जाल्या पुलाक? हो पुला पुर्तुगेज टायमार सावन येतलो अशीर आसतलो तो पूल, पुर्तुगेज टायमा हो। आनी भायर कशी गेले म्हणटा तुमी गाडी? हे सायडीच्यान देवटी आसा, सो तो देवटी आसा की आनी एक चेंबर आसा, त्या चेंबरा वचून 4-5 चिरी पडलो हिंगा तुज्या फाटल्यान। आतां चिरी पडोन भायर गेल्या गाडी ना जाल्यार सायडीक जागा लागून डायरेक्ट